सोदांच फुडार मोजो चिंततालो अकस्मात एक चेडू मोगान पडलें। त्या चेडवाच्या सांगाताक रावोन कितलींच वर्सां हांवें मोगान दीस काडले। आयज म्हजो निमाणो दीस देखून काडीज म्हजें दुकानी रोडलें। 25 वर्सां सर्वीस करून आखरेक ताका सोडून वयचें पडलें। मुर्मुगांव ताजो गांव वय मुर्मुगांव सोबीत नांव। मुर्मुगांव विसोचो ना हांव। मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी त्या चेडवाचें कितलें सोबीत नांव। मुर्मुगांव ताजो गांव वय मुर्मुगांव सोबीत नांव। मुर्मुगांव विसोचो ना हांव। मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी त्या चेडवाचें कितलें सोबीत नांव। चेअरमॅन सराक आनीक सोगल्यांक हांव काळजांतान म्हजी मान बागयता। आयचो दीस आमकां दिला देखून दुनियान देवाक हांव आर्गां पाठयता। काम करून कुशाल आसलो देखून सोगल्यांचे हांव उपकार आठयता। 25 वर्सां सर्वीस करून आयच्या दिसाक आदेवस करून वयता। मुर्मुगांव इस्ती मोसांव वय मुर्मुगांव सोबीत नांव। मुर्मुगांव विसोचो ना हांव। मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी हे पोर्टाचे सदांच उपकारी हांव। मुर्मुगांव इस्ती मोसांव वय मुर्मुगांव सोबीत नांव। मुर्मुगांव विसोचो ना हांव। मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी हे पोर्टाचे सदांच उपकारी हांव। जायतींच वर्सां सर्वीस करून देवान म्हाका चड कुशाल दवरला। हेड ऑफिसांत फंक्शन आसल्यार हांवें कॉमेडी करून सोगल्यांक हांसयला। एक कुसलोलो आंबो आसलोलो ताणें कितलेच फावटी म्हजें पाळ गायलां। इमानदारीन सदांच काम करून जायतेच फावटी म्हजें काळीज दुखयलां। मुर्मुगांव इस्ती मोसांव वय मुर्मुगांव सोबीत नांव। मुर्मुगांव विसोचो ना हांव। मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी हे पोर्टाचे सदांच उपकारी हांव। मुर्मुगांव इस्ती मोसांव वय मुर्मुगांव सोबीत नांव। मुर्मुगांव विसोचो ना हांव। मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी हे पोर्टाचे सदांच उपकारी हांव।